म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी कितें म्हणून आयज देवाच्या उतरांतल्यान आयकलां आनी समजवल्या. पयले सुवातेर जेजू बापाक बापा सोवे एक आसा म्हणून ताणें आमकां आदी सांगलां. तो आनी बाप एक म्हणटोच तो आतां पळयात कशे भाशेन बापाक पयलो मान पयलो वयलो जागो दिता. बापाचें आयकता, बापाचें पळयता तें तो आमकां कळीत करता. हें स्पश्ट जालेलें आसा. आतां आमी कशें जियेता आमचें जिवीत. आमी जेजू सोवें आसा, जेजू आमचें सोवें आसा, पूण आमी जेजूचें आयकोन उलयता की आमचेच सोस्तुगी उलयता तें आमी प्रत्येक जाण जाणो. जितले पावटी आमी जेजूच्या एकवटान उलोवंक लागता, करूंक लागता, तेन्ना ताचो परिणाम वेगळोच जाता. पयले सुवातेर आमकां आनंद मेळटा, आमी खुशालकायेन आसता, आमकां गोठाय मेळटा. दुसऱ्याकूय तें बरेंपण अणभवंक मेळटा, तीं उर्बेवंत जातात आनी तीं तेच भाशेन जेजूच्या एकवटान जिवंक आवडटात आनी जेजूच्या एकवटान तीं सगळें करूंक लागतात. हो ताचो परिणाम जाता. आमी ते भाशेन करिना जायत जाल्यार ते भाशेन लोकांकूय आमचे सरशीं तीं लागीं येना, ना म्हणून देवा सरशीं आमी देवा सरशीं पयस वता. हाका लागून हें आमच्यान ही विवेक आमच्यान करूंक जाता, डिसर्न करूंक जाता. हें देवासून आयलां की मनशासून ओ देंवचारासून आयलां. तर आयज आमकां जेजून स्पश्टपणे सांगलां कशे भाशेन आमचें जिवीत आमी सारूंक जाय पळय तें. आनी आमी पयल्या वाचपान पळयता कशे भाशेन उपास आनी मागणें करून ते उदीक आनी उदीक देवाच्या एकवटान रावतात आनी पवित्र आत्मो तांचे सोबे वावुरता आनी पवित्र आत्मो तांकां हात धरल्या उपरांत तांकां धाडटा आनी ते पवित्र आत्म्याचें आयकोन वेतात आनी थंयसर मागीर लोकांक बरेंपण घडटा. जें जेजून आमकां सांगलां ते भाशेन ते जियेतालेत. आमी ते भाशेन खूब जाणां जियेता, पूण अदीक ते भाशेन जिवच्याक सदांच रातची 5 मिनट न्हिदच्या आदीं सगळें आमचे भितर आहा तितलें बरें वायट पोजडें कितें जावं तें जेजूचेर दवरया आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो, स्वतंत्र करतलो आनी ताचे पवित्र आत्म्यान आमकां रातभर सारको घडून हाडटलो. आनी सकाळीं 4-5-6 वरां ताचे बरोबर सरल्या उपरांत ताका एकवटान रावत तर आख्खी रात मागीर एक खोल मागण्याची रात जाता आनी जेजूच्या एकवटान आमी दीसभर मागीर सारूंक लागता. सोंपेपणी मागीर आमच्यान सगळें हें पळय जेजूचें आयकलां तें पाळूंक जाता. कित्याक आमी न्हय, जेजूच आमचें सोबें वावुरता आनी आमी ताका पूर्णपणे सहकार करूंक लागता. हें आयकलां पूण आमी तें पाळच्याक थोडो वेळ आतां मागण्यांत रावया, ही कुरपां मागया एकामेका पासत आनी आमी सदांच जेजूच्या एकवटान जिवन आमचें जिवीत खुशाल करच्याक आमी आतां अशें आमचे हात ओंटयेन दवरया, दोळे बंद करया, पाट स्ट्रेट दवरया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोटां आसा थंयसुत्तान तकले मेरेन आमी जेजून बरोवन येता. आनी जेजू सोबें आमचें हात इतलें जेजू जेजू जेजूच्या नांवान भायर काडया, ताचेर दवरया. बरें वायट पोजडें कितें जावं सगळें भायर काडया. ताचेर दवरलें की ना तो ताचेर आशिर्वाद घालून बरें तें अदीक बरें करून दिता. ताच्या अमूलीक रोगतान तें पुसून काडटा आनी आमकां नितळ निर्मळ करून आपलो पवित्र आत्मो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत घालता. तो ताका आमी पत्करया, स्विकारया आनी आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान हे परी सारूंक लागया. 5 मिनट हे भाशेन सारीत तर रातची जाल्यार रातभर जेजू आमचे सोबें भितरल्यान अंतस्करणांत वावुरतलो, थाऱ्यार हाडटलो आनी आमी खरें ताचे सांदे कशे भाशेन जिवंक जाय तें घडून हाडटलो. जेजू आर्ग आनी दिन वास तुका, कित्याक तूं आमचे बरोबर हांगसर हाजीर आसाय आनी तुवें आमकां हें सगळें शिकयलां कशे भाशेन तुज्या एकवटान रावंक. तर आमकां हे परी रावच्याक आयज आख्खो दीस तूंच आमकां मदत कर.